मुरगांव पालिका कर्मचाऱ्यांक जानेर म्हयन्याचो अजून पगार मेळूंक ना म्हूण पालिकेचे कर्मचारी बेजारल्यात. वेंचणुकांच्या बोवाळांत पालिकेची येणावळ कमी जाल्या म्हूण हो घोळ जाला. मात हे रोखडेच सुटावे करतले अशें मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्षान सांगलां. म्युन्सिपालिटी पेमेंट जावंक ना ही खरी खबर आहा. म्हटल्यार पेमेंट 2 म्हयने जावंक ना. आमी डिसेंबराचो पेमेंट दिल्लो आहा, जानेवारीचो उरला आनी दुसरो म्हयनो म्हटल्यार आतां रोखडोच फेब्रुवारी लागला. पेमेंट उरलो हेचें कारण म्हटल्यार आमकां मेन म्हटल्यार इनकम येवपाचो खूब कमी जाला. कारण आहा तेका इलेक्शनाच्या निमतान आमचे जेई एमी आमचे स्टाफ सगळे चडशे जाण इलेक्शन ड्युटेक लागून इलेक्शनाच्या कामाक लागून बिजी उरले आनी आमकां तेका लागून आमचो जो प्रोसेस आहा इनकम येवपाचो तो मातसो कमी जाला. एज अ म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन म्हणून जावं आमचो CEO आमी खूब आमच्या भाशेन ट्राय करता की आमचे जे कामगार आहा तांकां पेमेंट मेळपाक जाय आनी आमी भरपूर ट्राय केला की बाबा तो खंयच्यान तरी ह्या मेळोन तांकां दिवपाक जाय. कारण सगळे जाण काम करता की म्हयन्याच्या एंडाक ना बिगनिंगेक तांकां पेमेंट मेळपाक जाय. आमी तेका लागून आमी एक हें केलां, बँके कडेन एक प्रपोजल घातलेलो आहा तो हेका लागून पेमेंटाक लागून. तो प्रपोजल पास जाल्या उपरांत आमी जानेवारी फेब्रुवारी दोनूय म्हयन्याचो पेमेंट एक फावटीन दिवपाक शकता अशें घातलेलें आहा. चडशी फॉर्मेलिटी बँकेची कंप्लीट केल्ली आहा आनी ते आमी एप्रुवलाक लागून DMA कडेन धाडल्या. DMA कडेन धाडलेले आहा. DMAचे एप्रुवल मेळ्ळ्या उपरांत रोखडेच बँकेक दिल्या उपरांत ते दिवपाक रेडी आहा आमकां. ते दिल्या उपरांत आमी पेमेंट इश्यू करतले.